हांव कैतान कार्दोसो कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. मायाची 7 तारीख लागीं पावलेली आसा. लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. आमच्या गोंयांत आतां 3 पार्टी काँग्रेस, बीजेपी आनी आरजेपी ह्यो तिनूय पार्टी प्रवचन करता. आदल्यांनी आमकां गोंय सांबाळून दवरलेलें. आमच्या फ्रिडम फायटरांनी 1961 आमगेलें गोंय मुक्त जालोलें. तेन्ना आमगे गोंयान रिजनल पार्टी एमजीपी आनी यूजी ह्यो 2 पार्टी राज चलयताल्यो. तेजे उपरांत काँग्रेसान एंट्री मारली. आमगेले गोंयकारांनी वोट स्प्लीट केले. तेजे उपरांत बीजेपी येयली. तेणी बी वोट स्प्लीट केले. अशें करून आमगेले रिजनल पार्टी हे तांकां मयस जावपाक लागले आनी ते राज चलोवपाक लागले. नॅशनल पार्टी राज चलोवपाक लागले. तेजे उपरांत गोवा फॉरवर्ड म्हणून एक फॉर्म जाली गोंयान रिजनल पार्टी. तेणे कितें केलें, ते 2-3 सीट ते जिखून हाडपाक लागले आनी तेय बी नॅशनल पार्टी जॉयन जावपाक लागले. आनी अशें करून काँग्रेस बीजेपी हेच आमगे गोंयांत राज चलोवपाक लागले. आनी हे दोनी पार्टी मेळोन आमगेले गोंय अक्षरशः काबार केलें आनी आमी गोंयकारां फोंडान घालून उडयले. आनी आतां आमी गोंयकार फोंडान आहाय, आमचे वयल्यान खाली माती घालपाची उरलो आहा. आतां इंडिया अलायन्स म्हूण हे सगळे पार्टी एकठांय जावन इंडिया अलायन्स म्हूण आतां हे मुखार सरलो आहाय आनी तितूंत विजय सरदेसाय जॉयन जालो आहा. आमगेलो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट कॅप्टन विर्यातो हो विजय सरदेसायाच्या हांदाचेर हात धरून कॅम्पेनिंग करता. तेका स्टेजीर घेवन भाशण दिवपाक लायता. जाल्यार होच विजय सरदेसाय जेन्ना 2017 काँग्रेसा 17 सीट मेळयली असेंब्ली इलेक्शनाक, तेन्ना काँग्रेसा कडेन पार्टी फॉर्म करून जावंक ना. हो विजय सरदेसाय आज गोंय सांबाळपाक गजाल करता. जाल्यार तेन्ना खूंय आसलोलो हो विजय सरदेसाय? तेन्ना पाटेकाराच्या हांदाच्या हात धरून हो बीजेपी जॉयन जाल्लो. आज बीजेपी गोंयांत राज करतले ह्या विजय सरदेसाय लागून. विजय सरदेसाय रात बीजेपी जॉयन जाल्लो आनी तेगे घराको लोक मोर्चा घेवन गेल्लो. हे आमी कुडका आसा. एक टायम हांव काँग्रेसाचे वोटर. आमी तेन्ना भरपूर हट जाल्ले. आमी ते घराको पासून गेलोले तेका विचारपाक एसपी कित्याक गेलो काय म्हूण. जाल्यार हो फूल पुलीस प्रोटेक्शन घेवन हो लिपोवन रावलोलो. होच विजय सरदेसाय आज गोंय राखपाक खबर उलयता. स्टेजीर रावन इंडिया अलायन्स स्टेजीर रावन गोंय राखपाक खबर उलयता आनी हो आमगे कॅप्टन विर्यात तेका एंटरटेन करता. जाल्यार हांव कितें म्हणटा, आमी हेका आनी कित्याक चान्स दिवपाचो? आतां गोंयकारांनी चिंतपाक गरज आहा. असली मनशां हे 39A 16B असली बील हाडून आमगे गोंय आमगे दोंगर शेतां बाटां हें काबार केलें विजय सरदेसायान. जाल्यार असली मनशां घेवन आमी उरलें तें गोंय राखपाक पावतले हें आमी गोंयकारांक चिंतपाक गरज आहा. जाल्यार हांव आनी रिस्क घेवपाक शकना. कित्याक म्हणल्यार मुगेलें लायफ काबार जालें. आतां 40+ मुगेलें अक्षरशः हें लायफ फोंडाक आयलें. जाल्यार हांव मुगे फुडली पिळगा मुगे भुरगीं आहाय तेंगेलें लायफ फोंडाक घालूंक हांव सोदना. हांव आनी रिस्क घेवपाक सोदना. तेका लागून हांवें हे पाटी चिंतलां आमगे गोंयची पार्टी आरजी पार्टी एक बरें काम करताय. हांव तेंक सपोर्ट करतलों. हांव हे पाटी मुगे मत हांव ते आरजी सपोर्ट तेंक दितलों. कित्याक असली पार्टी आमी गोंयांत फॉर्म जाल्या ही वयत थिंगा दोंगर काट करताय, शेत पुरयताय, थिंगा रोखडे धांवताय भुरगे.